नमस्कार. आज आम्ही आसा सांताक्रूज मतदारसंघान आणि आमच्या वांगडा आसा बोमानियस पाप रुडॉल्फ फेर्नांडीस, जे हेच्या पयलीं सुद्दां वेंचणुकेक उबे रावल्ले आणि त्यांच्या मनान आता परत लोकांची सेवा करपा खातीर ते आता परतून आनी एकदां ह्या वेंचणुकेक उबे रावल्या आणि ते काँग्रेसचे उमेदवार म्हणून उबे रावल्या. रुडॉल्फ, तुका एक विचारेन दिसता म्हाका, तूं बरे भशेन जाणा की काँग्रेसाक गोंयान सद्याक कांय येना, पूण तूं काँग्रेसच्या वांगडाच कित्याक रावलो? पळय, आदींच सावन म्हाजी माय काँग्रेस, म्हणजे आमची मामी जेन्ना पळय 94 जिखून येयलेली त्या टायमार सावन मामीन अनकंडिशनली काँग्रेसीक सपोर्ट दिलोलो आनी म्हाकाय सदांच सांगलेलें काँग्रेसीकूच राव म्हणून. त्या दिसा सावन हांव काँग्रेसीक आहा. हांव पयलो ब्लॉक प्रेजिडेंट आसलो, आमच्याच बाराबर हांव सगळ्या मुवमेंटांनी आसलो आनी म्हाका काँग्रेस पार्टी लायक. तर तूं सांग म्हाका की ह्या मतदारसंघान तुज्या कितलीं कामां जाल्यां? म्हणटा की कोटीची कामां जाल्यां, ती तूं हॅपी आहा त्या कामांनी? पळय, कोण म्हणटा 70 कोटीची कामां जाल्या, कोण म्हणटा 80 कोटीची कामां जाल्या. मात कामां दिसती पडोंक जाय, लोकांक दिसती पडोंक जाय कितें करता पळय तें. आनी तेणें सांगूंक जाय बाबा हिंगा केला थिंगा केला. आमी कामां करपी लोकां मदें राबोन आमी जाणा कामां खंय दिसती पडटा पळय ती. मामीच्या टायमारली कामां आजुनूय दिसती पडटा. ग्रावंड मामीन 2 केल्ले. खंयचेच कॉन्स्टिट्युन्सीन अशें गोंयान त्या टायमार 2 ग्रावंड नासले, गोवमेंटान बांदलेले. आमी 2 ग्रावंड बांदलेले मामच्या टायमार. प्लस हिंगा तिसरो जावपाचो आसलो आमच्या पंचायतीच्या फाटल्यान. तो पॉलिटिक्साक लागून तो मातसो तेजी वाट लागली आनी सगळ्या आमच्या लोकांक खबर आहा, हांगच्या भुरग्यांक खबर आहा. आमचो चुडू बा खूब आवडलेलो हें करपाक. तशेंच आमी एक टांकी बांदलेली हिंगा वयर आनी अशी आमी टांकी बांदलेली की आमचें विजन घेवन फुडें. आनी तेदी व्हडली टांकी आख्ख्या गोंयान खंयचेच कॉन्स्टिट्युन्सीन येदी व्हडली टांकी ना. आनी टांकी अशी बांदलेली की केन्नाय मेन लायन डॅमेज जाली जावं मेन लायन बंद उडयली जाल्यार आमकां 20 दीस 3 पाट दिसाक अशें तर उदीक दीत जाल्यार 20 दीस आमकां आमच्या लोकांक त्रास ना. तुमी पळयलां फाटल्या दिसांनी मेन लायन बंद पडली 10 दीस. कितले त्रास पडले आमच्या बायलांक. पांचशे रोस शिदियो घे, टँकर हाड. आनी तुमी जाणा लोक आदींच प्रॉब्लमान आहा, लोकां कडेन आदींच पयशे ना. पॅन्डेमीकसान लोक सारके त्रासान पडलेले आहा. आनी तशेंच तुमी जाणा हॉस्पिटलान बा जेन्ना पळय अशें जालेलें ऑक्सिजनाक लागून कशे लोक मेल्या, फोडफोडोन मेले आनी अशें बुडोन मेल्ले आशिल्ले मेले. अशें न्हू, हें मरण सारकें न्हू. आनी हे सगलो फॉल्ट आमच्या गोवमेंटाचो. हांवें जेन्ना हांव काँग्रेसीन जॉयन जाल्लो त्या टायमार हांवें सांगलेलें एटलिस्ट 5000 बॅडीची नॉर्थाक फॅसिलिटी दिया आनी 5000 सावथाक फॅसिलिटी दिया म्हणून. दिवपाक कितें जालां, दिया न्हू, वेस्ट जावं ती. मात तेन्ना तेणी करूंक जाय आसलें, तेणी प्रिपेर्ड रावंक जाय आसलें. कित्याक दुसऱ्या गांवांनी कॉमेस जालेले, गोमताले दुसऱ्या कंट्रीन जाला तें. आमचे हे गोवमेंट न्हिदलेले आहा आनी अशें हें जावप सारकें न्हू. ताका लागून खुबशीं कामां आमच्या ग्रावंड, आमचे इंडोर स्टेडियम, मागीर आमी गणेश विसर्जन आमी कितलेच बांदलेले, एटलीस्ट 14. तुज्या लोकांक अशें बऱ्याक पडटलें म्हणून वॉलीबॉल ग्रावंड हांवें एटलीस्ट 9 वॉलीबॉल ग्रावंड हांवें स्वता केलेले आहा म्हाज्या कॅपेसिटीचेर, म्हणजे मम्मीच्या आदारान. तशें केलें म्हणजे भुरग्यांक म्हाका लायक भुरगे शेवलेले. आतां तुका एक विचारेन दिसता म्हाका, सांताक्रूज हें मेन पणजी गोंयची राजधानी जी सिटी आसा त्या सिटीक तेंकोन सांताक्रूज आसा. पण सांताक्रूजचो जावंक जाय तितको डेवलपमेंट जावंक ना. तुमची मामी पयलीं पॉलिटिक्सान आसली, आमदार आसली. हें जावंक ना, हेका कारण कितें? पळय, सांताक्रूज सारकें पणजेक लागीं आहा आनी हे जे दोंगर आनी शेतां बा हिंगा तुमकां दिसती पडटा ही आमच्या मामीन सांबाळलेली आहा. ही मामीन सांबाळल्या आमच्या फुडल्या भुरग्यांक, आमच्या फुडल्या पिळगेक. कित्याक अशेंच तर आतां जागे तर आमी हें केले, इकले जावं कितें तर जाग्यांचेर केले जाल्यार फुडले पिळगेचें कितें, हें चिंतून मामीन हें सांबाळलेलें. आनी जेन्ना मामी ना तेन्ना तुमी पळयलां एक प्रोजेक्ट आतां कालाफ्रान येता एक 15,000 लोकांचो आनी FAR कितलो, पणजे बस स्टँडार FAR आहा 250 आनी दोंगरार बांदाच्या वयर FAR दिला 300. हें कितें चल्लां? आदींच इन्फ्रास्ट्रक्चरूय आसतलो. तशेंच हिंगासर चिंबलच्यांनी एक कॅपेसिटी आहा एक 30,000 40,000 लोकांची येवपाची. हेका डेवलपमेंट म्हणना, हे फकत सेल्फ डेवलपमेंट. आनी हे आतां नाडूंक भोंवता. हे आतां पळय आतां आमचो आमाचो कॅन्डिडेट आनी परवरी BJPचो कॅन्डिडेट, हे दोगी एक आहा. हे दोगी जाण मेळोन हेंचें चालू आहा. IT पार्काच्या टायमार तुमी पळयलां आसतलें, हे दोगी एकठांय आसले. कितले लाख जमनीक उजो घातलो, थिंगा रस्तो केलो गव्हर्मेंट जाग्यान. कसो प्रायवेट 20 मिटर रुंद रस्तो करूंक जाता? जेन्ना तूं रस्तो रुंद करता
तितली बिल्डींग वयर वयता. रस्तो तर 4-5 मिटर आसत, 6 मिटर आसत, बिल्डींग तुजी ग्रावंड प्लस 2 जातली, 3 जातली. मात अशी 20 मिटर आसप म्हणजे बिल्डींग तुजी 14 मावयो, 15 मावयो अशें जाता. आनी अशें हेंचें प्लॅनिंग आहलें. आनी त्या टायमार आमी सगळ्या लोकांक घेवन लोकांचें ऑब्जेक्शन आहलें म्हणून ते तोयकी लागून आनी आमी जाणा आहले हे फकत IIT पाकाचें नान फकत आपल्याचें सेल्फ डेवलपमेंट करूंक सोदता म्हणून आमी सगळ्या लोकांनी वचून थिंगा झाडां लायलीं. आनी ती झाडां लायल्या म्हणून हेणी म्हाजेर एक फॉल्स केस घाल्ली. कित्याक म्हाजी प्रॉपर्टी आहा थिंगासर. फॉर म्हणल्यार IIT पार्क तर येयलो, म्हाजे प्रॉपर्टीचो वॅल्यू डबल टिबल जाता. ते चिंतीन आसतना हांवें थिंगा ऑब्जेक्शन हाडलां. आनी जेन्ना पळय हेणी म्हाजी प्रॉपर्टी म्हणाली गव्हर्मेंट हांवें सगळीं कागदां दाखयलीं, जाप ना जाली हेंची. जाप ना सांगलें यो आपोवया, एटलीस्ट म्हाका आपोवया तुमी. म्हाका आपोवंकय ना आनी म्हाका म्हाजी खबर पासून घेवंक ना. रुदॉल्फ, तुका एक प्रश्न विचारेन दिसता म्हाका. तुज्या लोकांनी तुका निवडून दिलो काँग्रेसच्या तिकेटीचेर, जाल्यार अशे ते लोक उलयतात थोडे की रुदॉल्फ जिखलो उपरांत तो BJPन वयतलो म्हणून. हें खरें? पळय, BJPन वचपाचो आसलो जाल्यार हांव खूब आदीं वचपाचो. जेन्ना म्हाका काँग्रेस टिकेट डिनाय केली त्या टायमार फर्स्ट टायम जेन्ना डिनाय केल्या तेन्ना आमचो सायमन कायदो मागीर लुकास जुआंव पण आमचो कृष्णा म्हणून आसलो म्हाज्या बरोबर. म्हाका म्हणाले तुका टिकेट मेळूंक ना, चल यो म्हणाले, तुका आमी एका जाग्यार व्हरता. हुंय तें म्हाका सांगूंक ना. हांवें ताका सांगलें हुंय वता तें तरी सांगा म्हाका. ते म्हणाले यो. पण आमी पिलार पावले. पिलार पावतकूच म्हाका ते म्हणाले तुका परिकार म्हणाले बिष्णू वागागेर रावता. हांवें तें सांगलें पळय मातशें टर्न मार गाडी. आनी वयल्यान पयशे दिवपाक रेडी आसले. टर्न मारून हांव परतो येयलोलो आहा. आजुनूय ते म्हाजेर बेजार आहा. मात कितें म्हाज्या रोगतान काँग्रेस आहा. सेकेंड टायम प्रवीण जाणट्यो तोय काँग्रेसीक ट्राय करतालो, हांवें काँग्रेसीक ट्राय करतालो. आनी आमी कालांगूट थंय भरलेले मामी आहली, यतीश नायक आहलो. थिंगासान आमी पर्वरी येयले आनी पर्वरी तो म्हाका म्हणालो पळय म्हणालो आमच्या टिकेटीची गॅरंटी ना, तुकाय म्हणालो मेवची ना, आपणाकय मेवची ना, तुजें म्हणाले ते उलयल्या हाड म्हणून म्हाका. तूं म्हणालो यो. हांवें तें सांगलें पळय म्हाका येवपाचें ना, हांव आसता जाल्यार काँग्रेसीनूच आसतलो अशें सांगलेलें हांवें ताका. आनी म्हाका केन्नाच थिंगा उडोवन मारपाची म्हाका संवय ना. हांव एकेच सायडीक लोकांनी म्हाजेर विश्वास दवरला, हांव लोकांचो विश्वास केन्नाच मोडपी ना. आतां तुजो मॅनिफेस्टो कितें ह्या वेंचणुकेक? हिंगासर भरपूर कामां आहा. मेन म्हणटा ते जॉब्स. भुरग्यांक आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जॉब ना आनी जॉब म्हणटा ते चड इम्पॉर्टंट. कित्याक घरांनी कितें तरी भुरग्यांक मेळोंक जाय, तांकां कितें तरी जोडटा तशें मेळोंक जाय. जॉब्स आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन चड हें जाल्लो आहा, प्रॉब्लम जाल्लो आहा. मागीर आमचे शेताची एग्रीकल्चर स्टार्ट करपाचें. बोंडोच्या तोयाक मामीन हात घातलेलो. 6 कोटीचें काम केल्लें. कित्याक आमचो बोंडोचें तोय आहा थिंगासर उदकांतल्यान पोंदच्यान उदीक पाजरतालीं आनी तेजी केन्नाय डेंजर आसलें म्हणून तेजो रिपोर्ट आहा वॉटर रिसोर्सिसाचो. थिंगासर एक उदकान भितर एक 4 मिटर कॉन्क्रीट वॉल येवपाची आसली. तेका ते पयशे पास जाल्ले. मात त्या टायमार पासून अशेंच कितें मिसअंडरस्टँडिंग करून अशें आमचेच हे आतां थोडे बसलेले आहा ते इनवॉल्व आहा. आनी तेणी तें बंद उडयलें. नाल्यार इतलो बरो प्लॅन आसलो. ते गाडी आसपाची, लोकांक चलपाक रेलींग आसपाची, आसता तशेंच सांबाळपाक आसता पळय तशें. कित्याक आमकां केन्ना डिस्ट्रॅक्शन करपाचें आमकां केन्नाच संवय ना. आसा तशेंच आनी तशें करून जितलें उदीक जाय तुका शेताक सोड आनी सगळे लोक शेतां रोवपाचे. हें मामीचें विजन आसलें आनी तें म्हाका फुडें व्हरपाचें. तशेंच आमी केन्ना डिस्ट्रॅक्शन करूंक सोदिना. जेन्ना आमी एक रोड पास केलो तालिगांवसान कोकोचीन बाराकोडे कालाफ्रा, त्या टायमार थिंगासर माड आसले आदले आनी तांकां माडांनी म्हणटा. आनी आमी चिंतलें आतां हें माड कित्याक कातरया, इतली आमची ब्युटी बरी आहा. ताका लागून कितें केलें आमी दोनाय सायडीन बांदाचे आमी रस्तो करपाक केलो. आनी तो रस्तो माड जे आहा थिंगा तो तसोच दवरपाक केलो. आनी थिंगा चिंतलें आमी कितें थिंगासर कोणी मोटरसायकल शिंकता जावं सायकल शिंकता जावं वॉकिंगेक वयता जाल्यार तो मदलो रोड तेका दवरपाक. थिंगासर अशी मोटरसायकल न्हू सायकल शिंकपाक आनी थिंगासर एक बॅरिकेड खंय घालपाची म्हणजे मोटरसायकल वचना जावपाक. आनी दोनाय सायडीन रस्ते केल्ले. हें आमचें पास बाजान हें मागीर आमचें चालू जावंकूच ना. आतां तुज्या वोटर्स जे आहा पळय तांकां तुजी कितें मॅसेज आहा? म्हाजी एक मॅसेज आहा आमच्या वोटरांक की म्हाका तुमी एक चान्स दिवन पळया. हांव कितें करूंक शकता पळय तो. आनी म्हाका कामां करपाक म्हाका लायक. कोणाचें काम तर जालें जाल्यार म्हाका बरी जम पडटा. आनी म्हाका अशें कोणाक त्रास करपाचें ना. फस्ट केन्नाय कोण आमच्या दारान येयलो जाल्यार म्हाका जेन्ना काम जाता त्याच टायमार करपाचें आनी ताका धाडपाचो. आनी
अशें न्हू. आनी एक एक पाड हांव स्पिकर ऑन दवरता केन्नाय उलयतना ताकाय गमपाक की कितें आमचें उलोवप जालां पळय. आनी अशेंच मामीन धरलेलें आहा न्ही बरेंपण. आनी वयता थिंगा लोक अशें म्हणटा मामीन हिंगासर फुटपाथ केलेली, आमकां तुमी उदीक दिलेलें, अशें आमकां तुमी टांक्यो दिलेल्यो, टॉयलेट बांदलेले, अशें म्हणून आयकूं येता आनी बरें दिसता जिवाक. त्या टायमार उगडास करता म्हणून लोक आनी मागता लोकां कडेन की एक चान्स दिया आनी पळय आनी तुमची कामां तुमी करून घेया. आनी जी ही कोदेल जी म्हाका मेवतेली ती म्हाजी आसची ना, ती सगळ्या लोकांची आसतली. ती जाय तशी कोदेल यूज करपाची आनी सगळ्यांची कामां तुमी करून घेवपाची.